मडगाव गार्डनाचो जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना हांवें म्हजें मडगाव म्हजें गार्डन म्हणून एक कॅम्पेन चालू केली आनी भरपूर मडगावकारांनी आमकां त्या कॅम्पेनाक सपोर्टूय केलो आनी पार्टिसिपेटूय केलें. अशेंच मडगाव गार्डनाची ही जी फायट आसा ती हांव मडगावकारां बरोबर फुडें घेवन वतलो. आतां मडगाव गार्डनाक रिलेटेड आमी जेन्ना थोड्यो आरटीआयज GSIDCक फायल केल्यो तेन्ना तांच्यांनी आमकां थोडी उतरां दिली. आतां ते म्हणटात की 27 मार्च 2026 मडगाव एक मिटींग जाल्ली आनी ही मिटींग मडगावचो डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टर ह्या मिटींगेक आशिल्लो, GSIDCचे ऑफिशियल्स आशिल्ले आनी कन्सल्टंट आशिल्लो. सरप्रायझींग गजाल आसा की ही मिटींग फांतोडेर 3:30 जाल्ली, म्हळ्यार 3:30 AM आनी ह्या मिटींगेक मडगाव म्युनिसिपालिटीचो एकूय ऑफिशियल प्रेझेंट नाशिल्लो. आनी ह्या मिटींगेक मडगावचो आमदार सांगता की जो कॅफेटेरियाचो पोर्शन आसा तो काडून उडोवचो आनी फर्स्ट फ्लोराचेर जे टॉयलेटाक प्रोविजन दवरला ते आनी सीट आउट एरिया ती तशीच दवरची म्हणून. मागीर आनी एक मिटींग जाल्या 21 एप्रील 2026 ही मिटींग मडगाव जाल्या सकाळी 11 जाल्या आनी ह्या मिटींगेक मडगावचो आमदार GSIDCचे ऑफिशियल्स, म्युनिसिपालिटीचे ऑफिशियल्स, कन्सल्टंट सगळे प्रेझेंट आशिल्ले. आता ह्या मिटींगेक तो सांगता की ग्राउंड फ्लोरा वयलो जो टॉयलेट आसा तो डिलीट मारचो म्हणून. आता हो टॉयलेट फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान ग्राउंड फ्लोरार कसो आयलो हाचें उत्तर तांच्यांनी आमकां खंयच दिवना आनी कांयच रिलेटेड डॉक्युमेंट ना हातूंत. मागीर आमी तांकां प्रश्न विचारलो की जो टेंडर ओपनिंग प्रोसेस आशिल्लो, जो आमी GSIDCच्या चेअरमॅनाक मेमोरेंडम दिल्ले की तो होल्डार दवरचो जितले पर्यंत आमकां ताचेर क्लॅरिटी मेळना थंय कितें येतलें तें. जो टेंडर 30 मार्चाक ओपन जावपाचो आशिल्लो तो बाबा तांच्यांनी होल्डार दवरला काय तो फुडें व्हेला काय तो कॅन्सल केला. ते आमी जेन्ना तांकां विचारलें तांच्यांनी सांगलें नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू फर्निश. म्हणून तांच्याच दुसऱ्या उत्तरांनी आमकां एक नोट मेळ्ळा जो टेंडर ओपनिंग नोट आसा जातून ते म्हणटात की एक टेंडर ओपनिंग कमिटी फॉर्म केल्या आनी 10 एप्रील 2026 3:30 सुमार हो टेंडर ओपन जातलो. आतां आनी एक आमकां पेपर मेळ्ळा जातून ते म्हणटात की हो टेंडर ओपन जावन तांकां सिंगल बिडूच आयला, सिंगल बिडर, आनी तांच्यांनी डिसिजन घेतला की ह्या सिंगल बिडराकूच काम दिवपाचें म्हणून. कित्याक तांकां ते गणेश चतुर्थीच्या पयलीं म्हळ्यार 26 सप्टेंबर 2026 पयलीं हें काम कंप्लीट केल्लें जाय. कित्या खातीर? कित्याक की मडगाव म्युनिसिपालिटीन तांकां सांगलां की जे स्ट्रक्चर आसा ज्या जाग्याचेर गणपती पुजता तो सामको इज इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन म्हणून. आतां तो तितलोय बॅड कंडिशनान ना की तो फाल्यां पडटलो हें आमकांय खबर आसा. आनी सिंगल बिडर एक्सेप्ट करपाचें डिसिजन कोणे घेतलां हे GSIDCन आमकां हाजेर मातशें क्लियर येवचें की त्या मडगावच्या आमदारान घेतला काय GSIDCच्या ऑफिसर्सांनी घेतला काय हू हॅज टेकन द डिसिजन. वी वॉन्ट क्लॅरिटी ऑन दॅट फर्स्ट. दुसरें, सिंगल बीड घेवन घाई गडबडीन आमी हो प्रोजेक्ट करपाक दिवचेच ना. फाल्यां ह्या कामाक रिपेराच्या डिले जाल्यार जाता, फुडें व्हेल्यार जाता. फाल्यां गणेश चतुर्थीच्या टायमार जर हें काम जायना जाल्यार हांव म्युनिसिपालिटीक एक बरो माटोव घालून दिता वॉटरप्रूफ, ज्या जाग्याचेर तांकां गणपती पुजपाक मेळटलो. गार्डनातूच पुजया कित्याक ताका एक इमोशनल व्हॅल्यू आसा. म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ तो फाटली कितलीशीं वर्सां जालीं थंय गणपती पुजता. आय विल हेल्प. पूण घाई गडबडीन टॅक्स पेयराचे पयशे वाट लागपाक हांव दिवपाचो ना. दुसरें, हांव म्युनिसिपालिटीक आनी GSIDCक आतांच वॉर्न करता, इनफ इज इनफ. मडगावकारा कडेन तुमी आतां आनी खेळूं नाकात. ज्या तरेन आमी तुमकां सांगिल्लें की जितले पर्यंत तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनात, जितले पर्यंत तुमी एक्सपर्टाचे एडवायस घेनात, जितले पर्यंत मडगाव गार्डनाची जो एक हेरिटेज व्हॅल्यू आसा, जो एक आयकॉनिक व्हॅल्यू आसा आनी मडगाव गार्डनाची एक सँक्टिटी आसा ती जितले पर्यंत मेंटेन करून तुमी हो डिझायन करून प्लॅन करनात तितले पर्यंत आमी हांगा तुमकां एक सिंगल चिरो पासून घालपाक दिवपाचे ना. गरज पडली जाल्यार आमी मडगावकार रस्त्यार येतले आनी मडगाव गार्डना खातीर रस्त्यार येवपाक सगळे लोक आपलें काम सोडून फुडें फाटल्यान पळयनासतना फुडें सरतले.